Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडाचे दुसऱ्या लहराची परिस्थिती लवलव निवळटा तरी हायकोर्टान सरकाराच्या प्रबंधनावेली नजर काडिल्ली ना. 10 याचिकांची हायकोर्ट अजून पाठपुरावण करीत आसा. सगळ्यो याचिका एकठांय सुनावणेक घेतल्यात. याचिकांनी सरकारा खातीर काय सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो. ऑक्सिजनाच्या उणावान सोंपिल्ल्या कोविड दुयेंतींक ट्रेस करून न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमचो. ऑक्सिजनाच्या उणावान सोंपिल्ल्या कोविड दुयेंतींच्या घरच्यांक योग्य लुकसाण भरपाय दिवची. दोतोर आणि बाकीच्या प्रोफेशनलांची कमिटी तयार करून राज्यातल्या कोविड-19 मरणांचे पुराय ऑडिट करचे. तिसरी वेव मतीन धरून मेडिकल ऑक्सिजन आणि वखदांचो बफर स्टॉक करचो. व्हेंटिलेटर, ICU आणि बाकीच्या वैजकी सामग्रीचे नित्यनेमान ऑडिट करचे. हेल्थ केअर प्रोफेशनलांची कॉन्ट्रॅक्टार आणि शक्य आसा थंय रेग्युलर नेमणूक करची. रेल्वेन गोंयांत येवपी दरेक प्रवाशाचो कोविड नेगेटिव्ह दाखलो तपासपा विशीं कोंकण रेल्वेक निर्देश दिवचे. सिनेमा, मॉल, मार्केट वा खेळांच्यो सर्ती अशे तरेच्यो गतिविधी पावण्यान सुरू करच्यो. थंय लोकांच्या उपस्थितीचेर मर्यादा घालची. सरकारान कोर्टाक जाप दिवंक वेळ मागला. हायकोर्टान प्रास दिवन सुनावणी ब्रेस्तारा दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.